कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदं गोपिकाप्रियं। हे अधिक मासाचे द्वितीय दिवसांतू आम्ही 5 दिवस चिंतन करतसजी। हे अधिक मासांतू हे पुरुषोत्तम मास महात्म्य म्हणून सांगून घेऊन आम्ही एक पडका म्हणून जाल्यारी अनेक पुराणांतनी पुरा उल्लेख केला। तंतुय आम्ही अशीच विंगड पळयतना बृहन्नारदीय पुराणांतू अंतर्गत जावन जाले हे अधिक मास महात्म्य म्हणून सांगून आमकां हे अधिक मासाचे एक समग्र जावन जाले चित्रण हांतू भितर आमकां कळटा। हे पुराणांतू आम्ही पळोवचे चमकार म्हणून दरी प्रथम जावन घेवन आरंभ जावचे काही म्हणून सांगणारी नैमिषारण्य म्हणून सांगितले जाले एक अत्यंत श्रेष्ठ जाग होते। ते श्रेष्ठ जाग कसले क म्हणून सांगणारी त्या नैमिषारण्य म्हणून सांगितले जाले एक देवाले अनुग्रह दरल दसल जाग। ते ऋषिवरेण्यनी पुरा एक वेळाक ते नैमिषारण्यांतू अनेक दावन जाले वर्ष पर्यंत तपस्సు केली गे। कसने म्हणून सांगणारी सहस्र सममासत 1000 वर्ष पर्यंतचे एक यज्ञ केले। म्हणारी थंय नित्य द्रव्य यज्ञ चलत आशिल्ले तशीची ज्ञान यज्ञ जलरीची चलत आशिल्ले ते प्रतिनित्य थंय त्यांनी द्रव्य यज्ञानी परतल नंतर ज्ञान यज्ञ करचेक आरंभ केलेले। त्या केतशी म्हणून सांगणारी नैमिषारण्यमाजग्मुः मुनयः सत्रकाम्यया अचितो देवलपैलः सुमंतो पिप्पलायनः। अनेक ऋषिवरेण्याल पुरा नाव सांगतात त्यांनी अनेक जन ऋषिवरेण्य पिप्पलायनादि ऋषिवरेण्य ಒಟ್ಟು जावन घेवन थंय भायर सोन घेवन चमकलिके कसले क म्हणारी सत्रकाम्यया म्हणारी यज्ञ कोरका म्हणून सांगून घेवन त्याय एक मना दवन घेवन त्यांनी भायर सरलिके। भायर सोर थंय पावली तेदना कसन दत्ता म्हणून सांगणारी तीर्थयात्रा मतोद्दिश्य तीर्थयात्रा कोरका म्हणून सांगून घेवन त्या उद्देशान करतना सूत पुराणिक त्यांनी भायर सरलेलीचके। आमगेले एक ऋषिवरेण्यालानी पुरा एक तांगेले रीती कशी म्हणून सांगणारी आमकां समेत ते केदनाके अनुकरणीय जावन जाल्यार आमी केदनाके ते आमी अनुकरण कोरकाके म्हणटना तान्ने समेत एक जागेर रप्तल आसल न्हयके म्हणटना गोदोहन काल पर्यंतम म्हणटना शुक मुनील पुरा वर्णन करता म्हणटा ती एक गायचे धार काडचे तनक कितले वेळ आसता पळय तितले वेळ मात्र एक एक ऋषिवरेण्यान पुरा रपचे म्हणटना तांणी अनेक वेळ रपका म्हणून जाल्यार कसने म्हणून सांगणारी थंय कसने एक सत्र जावका ज्ञानयज्ञ जावका ते ज्ञानयज्ञ जाल्ले म्हणून जाल्यार तांणी थंय ते विशेष जावन घेवन तांणी रपता ती म्हणून सांगून अशी त्या एक ज्ञानयज्ञ कोरका म्हणून सांगून घेवन सर्व ऋषिवरेण्यांनी पुरा संकल्प करून चमकल तेदना त्या वेळारीची थंय सूत पुराणीक भायर सरलीची भायर सरली तेदना पृथ्वीं पर्यटनेव नैमिषे दृष्टवान मुनीन अशीची मुखारी अनेक जागे परभोवत वचून घेवन येतना नैमिषारण्याक येवन पावलीचके। थंय पडत आसतनाची मुनीन अनेक जन ऋषिवरेण्य पुरा पडेलके तपप्रभाव दुखून घेवन तांगेले अत्यंत श्रेष्ठ तेजस्सांनी पुरा आशिल्ले ऋषिवरेण्य त्यांनी तांगेले शिष्यांकांनी पुरा घेवन आशिल्ले तसले ऋषिवरेण्यांनी पळोवन घेवन तांकां अत्यंत संतोष जालिके। तशी संतोष जावन घेवन प्रहर्षितः प्रागात यत्रा संस्थे मुनीश्वराः थंय खंयची कडेन मुनीश्वरनी पुरा आसाच की थंय त्यांनी वच्चेक आरंभ केले वच्चा हांव थंय वत्ता म्हणून सांगून घेवन भायर सरले। तांणी खंयचे रितीर आशिल्ले म्हळ्यार ततसूतं समायांतं रक्तवल्करधारिणं हांण्यांग ऋषिवरेण्य यज्ञ करचेक आरंभ केला। दूर दुखून पळयतना रक्तवस्त्र धारण केलेलं तसले नारू मडी म्हणून आमी कसं म्हणटा ती धारण केलेलं तसले त्यांनी थंय येवन घेवन पावताच की दूर दुखून चमकोन येता तसाची तांगेले एक चंदा कशें आशिल्ले म्हणून सांगल्यार ऊर्ध्वपुंडधरम ऊर्ध्वपुंड त्यांनी धारण करून आशिल्लीची श्रीमन नाम मुद्रा विराजितम नाम मुद्र इत्यादी पुरा धारण करून आशिल्लीचके त्यांनी तशीची शंखचक्रधरम दिव्यम गोपीचंदनमरस्नया त्यांनी नामधारण केलेले गोपीचंदन दुखून घेवन तशीची पंचमुद्र म्हणून कसन ते त्यांनी धारण करून घेवन देवाले नामस्मरण करता करता करताची त्यांनी केदनाकय सर्वशास्त्रार्थसारज्ञम सर्वलोकहिते रथम
जितेंद्रियं जितक्रोधं जीवन्मुक्तं जगद्गुरुं असले ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆರಲ್ದ ಸಲೆ ತಂಗಲೆ ಶಿಷ್ಯದಾವನ ಸಿಲ್ದ ಸಲೆ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕ ದೇವಲೆ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಕರ್ತಚಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ದೇವಲೆ ವಿಶೇಷ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಕರ್ತಚಿ ತೈ ಅಸಿಲ್ದ ಸಲೆ ते ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯಕ ಯೌತ್ ಸಲೆ ते ಋಷಿವರಣ್ಯನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ತಂಕ ಪೊಳೋನ್ घेऊन ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿಕೆ ತಂಕ ಪೊಳೋನ್ घेऊन सहसा उत्थाय ಕೂಡಲೇ ರಬ್ಬೊನ್ घेऊन ತಂಕ ಸರ್ವಜನ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಲ್ಲಿಕೆ ಅಭಿವಾದನ ಕೆಲ್ಲಿಕೆ आमक हें सांगता आमी पुराण आयकूंक कसलेक म्हणल्यार आमी कोणेय मालगडे येवन अशें पुरोच खंयचेय ते कार्यक्रम अशें पुरो आयिल्ले तेन्ना आमगेले मुख्य दावन सिलसल कर्तव्य कसं न्ही म्हूण सांगल्यार आमी अभिवादन करचें प्रथम उठोवन राबोवन घेवन तांकां गौरव सूचन करचें गौरव सूचन करून घेवन तांकां अभिवादन करून घेवन तांगेले एक गौरव आमी दिवत तसलें आमगेलें आद्य कर्तव्य अशी गौरव दिली तांणी गौरव दिवन घेवन तांगे लागीं निमून घेतले की श्रोतुकामाः समावरू आम्ही ऐकूचे एक इच्छा भावतसाची ऋषिवरेण्यानो कसं नाही म्हणून सांगणारी विशेष दावन घेऊन तुम्ही देवालय विषयान गुत्तस तुमका वेदव्यास देवालय साक्षात शिष्य दावन असता तुम्ही कसं देखून घेऊन तुम्ही कसं नाही म्हणून सांगणारी देवालय सन्निधानांतू कसन कसन विशेष अनुग्रह असं ते प्रत्येक तुम्ही सांगका म्हणून सांगून तांगे लागी निमून घेतले की कशी कृतांजली पुटाः नमस्कार घेऊन घेऊन सांगतस आतानी तशें आसतना तांगे लागीं पुनः निमगुचे आरंभ केल्ले की तपोवृद्धिं तदपृष्ट्वा सर्वान् मुनिगणान् मुदा निर्दिष्टमासनं भेजे विनयाद्रो महर्षिणीः अशें करून घेवन तुमी हांगे याची बैसून घेवन हांगे एत्तरांत एक आसन दवरला म्हळ्यार हंतू एक कळत पळया खंयचेय एक प्रवचन जावचें अशें बरो अथवा योग्य जावन सत्संग आमी म्हणटा ती प्रत्येक कडेन तांकां योग्य जावन आसन दिवस समेत आमगेले तांतून आरंभ जाता पळया म्हणटना तांकां उन्नत जावन दसले एक आसन तांकां दिल्लीके तांगेले कितें दिवन घेवन विनयापूर्वक जावन घेवन तांगेले सन्निधानांतू निमून घेतले की कसने म्हूण सांगल्यार तुमगे लागीं आमी कसनेची निमगिता म्हळ्यार विंगड कसने आमकां इच्छे ना तुमी देवाल विशयान अनेक विचार गुत्तस तुमकां तशें म्हणटना पाराशर्य वचोदार्हं त्वं वेद कृपया गुरो म्हणटना पाराशर्य ते वेदव्यास देवालय एक कसन एक वचन पुरास प्रत्येक तुमकां गोत्तस त्या तुमी आमकां अनुग्रह कराची म्हूण सांगून घेवन त्या वेळार निमून घेतले की तशी तांकां म्हणटा आसा की श्लाघयेयोसि पूज्योसि व्यासशिशिरोमणे संसारास्मिन् असारेतु श्रोतव्यानि सहस्रशः तत्र श्रेयस्करं स्वल्पं सारभूतं च यद्भवेत् तांगेले म्हणले की हे प्रपंचांतू अत्यंत ऐकूचे मस्त विचार ते मस्त विचार असल्यार समेत हा एक तंतू विशेष दावन सिलसर कसन सार आस त्या तुम्ही सांगका म्हळ्यार एक भागवतादि ग्रंथनी पुरा अनेक दावन सिलसले एक अर्थ दिवतसले एक ग्रंथनी पुरा अनेक अशे पुरो जाल्यार त्या ग्रंथान दिवतसले सारभूत दावन सिलसले विचार आमी खंयचे रितीर आमी आयकताच पळया तशीच हे जगत्यांतू अनेक विचारांनी पुरा चिंतन करूं मेळटा जरी तंतु सारभूत दानसल विचार तुम्ही सांका तन्नो वद महाभाग यत्ते मनसि निश्चितं संसारार्णवमग्नानां पारदं शुभदं च यत् अशें आसतना तुम्ही एक असले अनुग्रह करूका असले एक म्हळ्यार संसारार्णवमग्नानां प्रत्येक कडेन आमी कशें म्हळ्यार संसार म्हूण सांगितले सागरा भितरी बुड्डून घेवन आसा की आमी म्हणटना ते बुड्डून आशिल्ले जाल्यार आमकां तंतु पार म्हूण सांगितले जाल्यार आमकां मेळयना की जरीच आमकां शुभदम चांग जावन मेळची जाल्यार कसन विचार आस तुमी आमकां अनुग्रह कराची म्हूण सांगून तांगेले म्हणले की वद शीघ्रं कथासारं भवरोगरसायनम असले भवरोग म्हूण सांगितले जाल्यार दूर करता जाल्यार कथामृत म्हूण सांगितले जाल्यार तुमी आमकां अनुग्रह कराची म्हणून तांगे लागीं निमून घेतले की तांणी तेन्ना संतोष दावन घेवन सांगचे आरंभ केले की तांणी हाजे पशी फुडें खंय चमकल्ली तांणी खंय खंय पुरा वचून आयलीत तांणी म्हूण सांगून घेवन म्हणचेक आरंभ करता ती शृण्वन्तु मुनयः सर्वे मदुक्तं सुमनोहरम आदावहं गतो विप्राह तीर्थं पुष्कर संनितं तांणी देवाले विचार सांगचे पशी फुडें हांव प्रथम दावन घेवन चमकल खंय म्हूण सांगल्यार पुष्कर संनितं पुष्कराक हांव वचून घेवन पावलो थंय स्नात्वा स्नान केल्लें तर्पणांनी पुरा दिल्लें ऋषिवरेण्यांकांनी पुरा तांगेले विशयारान करतना अभिवादन केले तशी पितृगणांकांनी तर्पण दिल्ले ते दिवन घेवन यमुना तीराक येवन घेवन पावलीच की थंय दुखून घेवन मुखार येतना गत्वा गंगामुपागतः गंगेक येवन घेवन पावलीच की तशीच थंय मुखार वता आसतना काशी पट्टणाक चमकलीच की
ते काशींत वचून घेवन थंय देखून घेवन गये वचून घेवन मलगडेल विशयान त्यांनी विशेष जावन घेवन श्राद्ध इत्यादी पुरा केल्लिके त्या कोण घेवन वेणी तीराक येवन घेवन पावलीचके तदनंतर कृष्णा तीराक आयलीची मुखारी त्यांनी गंडकी तीर शालग्रामनी मेळचित असेल पळय थंय वचून घेवन पावलीचके तशीच मुखार वता आसतना धेनुमती म्हूण सांगून घेवन थंय स्नानानी पुरा कोण घेवन सरस्वती नदी तीरांतू स्नान कोरून 3 दिवस तांणी थंय राबलीचके तदनंतर विश्रांती घेवन गोदावरीक चमकलीचके गोदावरी वचून घेवन विंध्या तापी वैहायसी नंदा नर्मदा शर्मदा अशी आमगेले एक भारत देशांत सिलसले अनेक तीर्थांनी पुरा आसा ते तीर्थक्षेत्राक वचून घेवन पावन थंय स्नानांनी पुरा कोण घेवन तांणी मुखार चमकल जागोची बदरीवनम बदरी तटाक वचून घेवन पावलीची अलकानंद दी तीर असल ते एक नरनारायण सिलसल जागो थंय तांणी वचून घेवन देवाक पळोवका म्हूण सांगून घेवन पळोवन घेवन थंय वचून घेवन अनेक जन तापसांनी पुरा आशिल्लीची तांकां अभिवादन कोरून घेवन तांकां स्तुती कोरून घेवन थंय देखून घेवन सिद्धक्षेत्राक आयलीचके तशी येवन घेवन एक पाटी तांणी हस्तिनापुराक येवन पावलीचके हस्तिनापुरा येवन पावली कुडले कसन दत्ता म्हूण सांगल्यारी ततश्रुतम विष्णुरातो राज्यमुत्सृज्य जगमिमान तांणी थंय वचून पावली कुडले तांकां विचार कसन कळटा म्हूण सांगल्यारी विष्णुरात म्हूण सांगल्यारी परीक्षित राज ते हस्तिनापुराचेर आयु जावन आशिल्लो तो परीक्षित राज तो कसन जाल्ला म्हूण सांगल्यारी प्रायोपवेश घेवन तो भायर सोन घेवन चमकला म्हूण सांगून घेवन कळ्ळें आमी अशी भागवताचे हे वेळार चिंतन करीत एक वेळाक ते परीक्षित राजान चमकल दसले एक बेटे चमकल दसल जागो त्या संदर्भाचेर थंय ताका ताणी जालें दसले थंय वचून घेवन ताणें ते ऋषिवरेण्याक अपमान केलेले अपमान कोरून घेवन ते ऋषिवरेण्याल पूत श्रृंगील मुखांतर शाप घेतिले 7 दिवस भितरी तक्षकान ताका चब्बून घेवन तागेले मरण येवका म्हूण सांगिले त्या वेळार तो कसन करता म्हूण सांगलेली थंय दुखून घेवन भायर सोन घेवन गंगा तटा वतके गंगा तटा चमकल तेन्ना थंय शुक महर्षी येवन घेवन पावता पावन घेवन केदनाकय गोदोहन मात्र पर्यंत रप्त आसल ते शुक महर्षी जलरीची त्या वेळारी ते वेदव्यास देवाल पूतूत तो शुक महर्षी त्या वेळारी ताका अनुग्रह कोरका ताका योग्य जावन आशिल्लो जाल्यार एक विचारांनी पुरा सांगका ताका एक निमित्त जावन घेवन समग्र आमगेले एक जनांकाची मुखावेल जनांक दरीची विशेष अनुग्रह कोरका म्हूण सांगून घेवन प्रायोपवेशार आयिल्लो आसल ते परीक्षित राजाक ते गंगा तटारी भागवत उपदेश केलेलो आसले हें आमी 5 दिवसाक चिंतन करीत म्हणटना हे अधिक मासांतू भागवत समेत ऐकयती म्हूण सांगून म्हणला भागवत सप्ताहात्मक जावन अशें बरो पारायण करचें की अथवा त्या विचारान चिंतन करचें प्रवचन करून आयकुचें की हे प्रत्येक आमी एक कोरका म्हळ्यार ताजे पूर्वांग जावन पळया हें एक बृहन्नारदीय पुराणांतू एक कथाभाग येतनाची प्रथम जावन घेवन येवचें पळया भागवतांत आयिल्लो आसल कथाभाग तशी थंय वचून घेवन पळयतना राज्यांतू रायुना परीक्षित राजू थंय भायर सोन घेवन चमकला गंगा तीराक चमकला म्हूण सांगून कळ्ळें त्या कोण घेवन प्रत्येक जन थंय पावलीचके कितले कीच लक्षोपलक्ष जन दरीची गंगा तीरांतू येवन पावलीचके कसलेक म्हळ्यार देवाल कथा भाग ऐकुका म्हूण सांगून घेवन कसलेक म्हळ्यार तंतू दासवरेण्य सांगतदी 7 ದಿನದ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿ ಏಳಿರೋ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ म्हणटना 7 दिवसाची कथा भाग ऐकून घेवन वैकुंठाक बायसराची म्हूण सांगून म्हणटाची म्हणटना ह्या एक कथा भाग खंय पुरा परमात्मा विशयान चिंतन दत्ता खंय पुरा देवाल विशयान एक कथा भागांनी पुरा श्रवण करताची प्रत्येक कडेन सर्व देवादी देवतांनी पुरा येवन घेवन आयकताच तशी आयकुचेक थंय विशेष जावन घेवन जन पुरा पावलीची पावन घेवन ते खंयचे जन आसर पळया वातांब पर्णहाराश्च श्वासाहाराश्च केचन एकली केवल वारे मात्र आहार रूपार स्वीकार करचले केवल उसिराट घेवन घेवन त्यांचे तांगेले एक आहार के तशीच स्वल्प जन फलाहाराह फल मात्र भक्षण करत असेल त्यांनी फेनाहाराह अशीच आमी दूध आनी परत घालतना कसं फेंड येता ते फेंड मात्र त्यांनी स्वीकार करचे अशी अनेक जन अनेक विधाचे व्यक्तींनी पुरा थंय येवन घेवन पावन घेवन परमात्माले विशेष जावन आशिल्ले एक कथा रसापान करतस त्यांनी रसपान करतसच कोण घेवन ते साली एक तांकां पळोवका म्हूण सांगून घेवन थंय येवन घेवन पाविलेची हांणी एक वेदव्यास देवाले शिष्य जावन आशिल्ले सूत पुराणीक
थंय येवन घेवन पावन घेवन व्यासपुत्रो महातेजा शुकदेव प्रतापवान श्रीकृष्ण चरणां भोजे मनसो धारणां ददत असले व्यासपुत्रदान सिलसले शुकदेव थंय येवन घेवन पावन घेवन श्रीकृष्ण चरणां भोजे तसलते एक श्रीकृष्ण परमात्माले चरणा बित्तेरी तन्नी विशेष दावन घेवन केदनाय मन धवरल तसले तन्नी थंय येवन घेवन पावलीचके थंय येवन घेवन तांकां पळयतनाची भारी संतोष जातके तन्नी अवधूतं ब्रह्मभूतं श्रीवद्भिर्बालकैर्व्रतं स्त्रीगणैर्गूरी धूलिहस्तैश्च मक्षिवागिर्गजो यथा म्हणतना तसल ते एक सूतपुराणिकान पळेल तसल विचार पळया तसले शुक महर्षीन येव तसले संतर्माचेरी अनेक जन ते पळेत सजके तन्नी येव तसले धूळी मुखांतर मध्य दुखून घेवन तन्नी येवन घेवन पावत सजके अवधूतं तांकां देहावेर कसनेच तांकां अभिमाननी पर कसनेना तसल तन्नी बालकैर्व्रतं अनेक जन बालकांकनी पर ಒಟ್ಟು दावन घेवन धोन घेवन तन्नी यत्त सजके येवन घेवन धूलि धूसर सर्वांगं शुकं दृष्ट्वा महामुनिं मुनयः सहसोत्तस्तु बद्धांजलिपुटा मधा तसलते एक शुक महर्षि कनी पर पळोवन घेवन वची महामुनी दावनशील तांकां पळोवन वची सर्व मुनिवरेण्यनी पर उठोवन राबोवन घेवन नमस्कार कोवन घेवन तांकां विशेष अभिवादन केल्लिके तसले स्त्रियो मूढाश्च बालास्ते तं दृष्ट्वा दूरतस्थिताः पश्चात्तापसमायुक्ता शुकं नक्त्वा गृहाण्ययुः तशीच केवल तन्नी ऋषिवरेण्यान मात्रणे स्त्रियः ते असिल तसले स्त्रीवर्गस्य पुरो मूढाश्च मूढजन बालकस्य पुरो तन्नी दूरतस्थिताः दूर दुखून घेवन तांकां असिल तसल तांकां पळोवन घेवन पश्चात्तापसमायुक्ता शुकं नक्त्वा गृहाण्ययुः तसले पश्चात्तापरी पुर तन्नी पळोवन घेवन दूर रब्बून घेवन तन्नी शुकाचार्याक नमस्कार कोवन घेवन तंगेले घराक भायरसोन घेवन चमकलके आसनं कल्पयान चक्रुः शुकाय उन्नतमुत्तमम् आसेदुर्मनयों भोज कर्णिकाया दुषा इव तशी आसननी पुर दिल्लिके दिवन घेवन ते शुक महर्षी लग्गी प्रश्न करचेक आरंभ केल्लिके कसने ते प्रश्ने म्हण सांगरी साधो वार्तांतरं त्यक्त्वा सूतापूर्वं वदस्वनः कृष्णद्वैपायन मुखादच्युतं तत्प्रसादतः तसले परमात्माले कृष्णद्वैपायन म्हणरी वेदव्यास देवाले मुखारविंद दुखून घेवन कसन पर तुम्ही अनुग्रहपूर्वक स्वीकार केला त्या तुम्ही आमकां अनुग्रह कराची म्हूण सांगून घेवन देवाले विशयान एक निमून घेत सजके तसल ते एक सुधा म्हूण सांगिल्ले तसले पान करचीकोस्कर सर्वजन राखून आसाजी तसले कडेन हन्नी वचून घेवन पावन घेवन थंय कथा भाग म्हूण सांगिल्ले तसले आरंभ दत्तगे कसन दत्ता म्हूण सांगल्यारी अशी थंय त्या विचारान प्रश्न केले प्रश्न करून घेवन 7 दिवस पर्यंत कसन एक ते भागवत अमृतस ते कथामृत म्हूण सांगिल्ले तसले पान केल्ले ते पान करून घेवन तन्नी भायरसून घेवन आयलीचके राज्ञा पृष्टं शुकेनोक्तं श्रीमद्भागवतं परं शुकप्रसादात् श्रुत्वा दृष्ट्वा राज्ञो विमोक्षणं तसल ते राजाले एक विमोक्षण त्या दिवसाक तेगेले एक मोक्ष दवत तसल ते पळोवन घेवन थंय दुखून घेवन भायरसून घेवन सूतपुराणीक इत्त सजके त्यांची संदर्भ कसने म्हळ्यार नैमिषारण्यान्तू थंय सत्र यज्ञ दत्त आशिल्ले यज्ञ दवत संदर्भाचेरी थंय कसन एक आमी एक तावळ चिंतन केल्ले तशी थंय सूतपुराणीक थंय येवन घेवन पावलीचके पाविल तेदना त्या वेळारी कसने म्हूण सांगल्यार सत्रोद्यम परायणान तुमकांनी पुरा पळोवन घेवन म्हाका मना भितर अनेक संतोष जाल्ले तुम्ही तुमगेले शिष्यांकनी पुरा घेवन एक कसन ह्या एक सत्र करता आशिल्लीची ते पळोवन घेवन दृष्टुकामः कृतार्थोहम जातो दीक्षित दर्शनात तुमकां पळोवका तुमगेले एक सहवास कोरका म्हूण सांगून घेवन हांव त्या वेळारी हांगा घेवन पावलो म्हूण सांगून ते ऋषिवरेण्या लगी सूतपुराणीक ते उन्नत स्थानार बैसून घेवन सांगता आसाची तशें आसतना ऋषिवरेण्यांनी पुरा निमगूचे आरंभ करताच की कसने म्हूण सांगल्यार हज्ज बशी फुडें कसन ते विचारणी पुरा जाल्ला तुमी सांगले आमकां तुमी ते चमकल विचारणी पुरा कळ्ळे परीक्षित राजाक मोक्ष जाल्ले प्रत्येक विचार सांगले तदनंतर कृष्णद्वैपायन मुखात श्रुतं तत्प्रसादतः ते कृष्णद्वैपायन मुखांतर जावन घेवन कसन एक विचारणी पुरा आस वेदव्यास देवाल मुखांतर येयलस ते प्रत्येक तुमी सांगाची म्हूण सांगून घेवन तांगेले नेमून घेतले की सारात सारतराम पुण्याम कथाम आत्मप्रसादिनीं
पायेस्व महाभाग सुधाधिकतरां परां अशस्तान अत्यंत सारभूत दावनशील सले मंगल कर दावनशील सले मनाक समाधान देवत सले परमात्मा विषय कसने एक काणी असं म्हणून दरी कथाभाग तुम्ही आमका अनुग्रह कराची म्हणून सांगून थंय विशेष दावन त्यांनी निमून घेतले की तशीची हे कसन एक भागवतामृत तुम्ही ऐकल असाची त्या समेत आमका पान करत शिकराची म्हणून सांगून ತಂಗೆ लग्गी निमून घेतले की तशीची त्या वेळारी सूतपुराणिक मुंचेक आरंभ करता की कसने म्हणून सांगणारी हाम धन्य दावन घेऊन अस कसलेक म्हणारी मिगे लग्गी हे तुम्ही प्रश्न निपुरा निमगेले तसे म्हणताना यथाज्ञानम प्रवक्ष्यामि मग कसन हे गोत्त असं विचारू ते हांव तुमका यथाज्ञानम ज्ञान अनतिक्रम दावन घेऊन हांव तुमका हांव सांगता म्हणून सांगून घेऊन तंगे लग्गी म्हणता तशी एक वृत्तांत सांगचेक आरंभ करचे कसने म्हणून सांगणारी एक वेळेरी एक दिवसाक नारद महर्षी नरनारायणालयम म्हणारी बदरिकाश्रमाक वचून घेऊन पावताच की पावन घेऊन थंय असील तसले त्या एक बदरिकाश्रम म्हणून सांगणारी अनेक जन तपस्वी लोक दुखून घेऊन सेवन करत असेल ते बदरिकाश्रम अनेक जन सिद्धगण अनेक देवतागण असेल तसली एक ते जाग थंय त्यांनी वचून घेऊन पावताच की पावन घेऊन ते अलकानंद म्हणून सांगून म्हणजे विष्णुपादोदक म्हणून म्हणताना गंगेची ती म्हणताना ते अलकानंद वचून घेऊन थंय नारायण महामुनीम नारायण म्हणून सांगितलं असेल ते देवाक वंदन करून घेऊन त्या वेळारी नमस्कार करून घेऊन त्या देवाल सन्निधानांतू प्रश्न केले की कसं नाही म्हणून सांगणारी सत्यव्रत त्रिसत्योसी सत्यात्मा सत्यसंभव देवाक विशेषता स्तोत्र करचे आरंभ करत असतो परमात्माला नारद मुनी ತಂಗೆ लग्गी निमून घेत की कर्तादिषु यथापूर्वम एकगम तत्समस्तकम ताद्रक्षितम निराकृत्य कलौ कर्तेव केवलम कर्तादी योग अंतु कश्य सेले म्हणून सांगणारी पुढे कोणे एक पुण्य काम केले म्हणून दरी समग्र जनांक त्याचे पुण्याका मिळत असेल की फल मिळत असेल की म्हणताना एक पूर्ण जनांना पुण्य काम केल्यारी कशी एक आत्ता कालांत आमका पुण्यफल पूर्ण जन कशी मिळत की तशी जी कर्तादी युगांत कशी मिळाली एकल्यान पुण्य काम केल्यार पोरो प्रत्येक जनाक दरी त्याचे फलभागी दत्त असेल त्यांनी दलरी आत्ता कशी दल्ला म्हणून सांगणारी ताद्रक स्थिती निराकृत्य त्या एक स्थिती म्हणून सांगितलं असले निराकृत्य वचून घेऊन कलौ कर्तैव केवलम कोण कर्तृस तक मात्र हे पुण्य इत्यादी पर मेळचे म्हणून वस्तुतः कशी म्हणून सांगणारी एक नियम कशी म्हणून सांगणारी कर्ता कारयिता चैव प्रेरकश्चानुमोदकः सुकृते दुष्कृते चैव चत्वार समभागिनः म्हणून एक 4 जन फलभागीच के कितना के ते सुकृतस्य पुरो अथवा दुष्कृतस्य पुरो कशी म्हणून सांगणारी कर्ता कोण कर्तृस कारयिता कोण करेतलस प्रेरण कोण करता तसे अनुमोदन कोण दिता हे 4 जन समेत चांग काम म्हणून दरी चांग फल त्यांनी घेतात वाईट काम म्हणून दरी वाईट फल समदावून घेऊन घेतात ती म्हणून जरी सामान्य दावून घेऊन पडते कशी म्हणून सांगणारी कोण करत्रस्त पडया तकाच केदनाके एक ताण केलं सले कार्याचे फल म्हणून सांगितलं सले डायरेक्ट दावून घेऊन तक्का मिळची गे अशी असताना लिप्यते पुण्यपाप्याभ्याम इति ते तपसी स्थिती भगवान प्राणिनः सर्वे विषयासक्त मानसाः कशी म्हणून सांगणारी आत्ताचे जन कशी असा म्हणणारी सर्व जन पुण्य पाप इत्यादी पुरा हक्क दावून घेऊन प्रत्येक जन तक्काच अंटून घेऊन असायचे कसं लेख म्हणणारी पूर जनके पुण्याचे फल दावका पुण्य करचेक आमका समय असाना त्यांची पूर जन कशी म्हणून सांगणारी पापाचे फल कसं नसतं त्या नाका जरी प्रयत्नपूर्वक दावून घेऊन पापकर्म करचे पुरा पळवेत असे असताना विषयासक्त मानसाः प्राणिनः प्रत्येक प्राणीवर्ग कशी म्हणणारी विषयासक्त मानसाः विषयांतूची आसक्त दावून असेल तसले प्राणीवर्गाने मी पळवेत तशीच केवळ ते मात्रने दारापत्यग्रह आसक्ताः दारा म्हणणारी आमगेले बायल तशीची अपत्य म्हणून सांगणारी आमगेले चिरडूम आमगेल घर केवळ तंतुपित्तरीची आसक्त दावून घेऊन असेल तसल जन तशीची केदनाकय देवाले विचारान कुर्चेक कोणाकाची समय इत्यादी पुराणा अशें असताना तुगेल मुखांतर दावून घेऊन देवाला निमून घेता नारद महर्षी तुगेल मुखा दुखून घेऊन आम्ही ऐकूचेक कसं म्हणून सांगणारी इच्छे पावतसाची कसं लेख म्हणणारी प्रत्येक कशी म्हणून सांगणारी ब्रह्म लोकादिहागतः देवाल मुखांतराची सृष्टी झालेलं तसं हे सर्व लोक
म्हणटना उपकार प्रियो विष्णुरिति वेदे विनिश्चितम केदनाके विष्णु देव कशी म्हणून सांगलरी उपकार प्रिय केदनाके तो उपकार निपुर कुर्च्यंतु विशेष दांग्यन अनुग्रह करतल तो म्हणून म्हणलस तशस्तना तस्मान् लोकोपकाराय कथासारं वदाधुना तस्य श्रवणमात्रेण निर्भयं विंदते पदम म्हणटना लोकाक उपकार करचेगोस्कर तू आमकां हे सर्व विचारणी पुरा सांगका कसलेक म्हणरी हे कसन एक तुम्ही सांगितलं विचारस ऐकल्ली मात्र नची निर्भयं विंदते पदम सर्वजन निर्भय जावन घेवन तुगेलेची पदा कमलाक येऊ तशी दत्ता म्हणून सांगून घेवन तू आमकां अनुग्रह करका म्हणून म्हणलें कसलेक म्हणरी उपकार प्रिय म्हणून ते परमात्मा कसने म्हणटा ते म्हणून म्हणरी देवान खंयचे एक सृष्टी करून शेपुरो ताजे निमित्ती देवाक कसनेच एक तंतु भितर दुखून घेवन ताका उपकारस्वे म्हणून सांगल्यार कसने उपकार ना बदच मुख्य दांग्यम कशी म्हणून सांगल्यार देवान आमगेर गोस्करच हे सर्व सृष्टी पुरा करून दिलेलं तसले म्हणटना देवान आमकां हे कसन की एक अनुग्रह केला ते प्रत्येक तुगेली एक कथा भाग कसन आस ते प्रत्येक ते ऐकल्ली मात्रान जनांक कसन एक विशेष अनुग्रह दत्ता ते संघाची म्हणून सांगून ते देवार सन्निधानांत प्रार्थना केलें तेन्ना परमात्मान संगिलेच कसने म्हणरी तथापि वक्षे पुरुषोत्तमस्य माहात्म्यमत्यद्भुतमादरेण दारिद्र्यदेवैदव्यहरं यशस्य सत्पुत्रदं मोक्षदमाशु सेव्यं हे पुरुषोत्तमस्य माहात्म्यं वक्षे हे कसन पुरुषोत्तम माहसस तज्जे हांव माहात्म्य कसन म्हणून सांगून घेवन हांव म्हणटा कसलेक म्हणून सांगरी माहात्म्यं भूतमादरेण केदनाके हज्जे महात्म्य कशें म्हणून सांगल्यार दारिद्र्य वैधव्य हरम यशस्य म्हणटना दारिद्र्य म्हणून सांगिल्लें तसले दूर करतके परमात्मा वैधव्य दूर करता तशीची केदनाके यशस्सु अनुग्रह करता चांग दावनसले पुत्र संतती अनुग्रह करता मोक्ष म्हणून सांगिल्लें तसले परमात्मा अतिशीघ्राचेर अनुग्रह करता तसल ते एक सेवन करता मासाची हे अधिक मास दावन घेवन आस म्हणून सांगून परमात्मान अनुग्रह केले म्हणटना हे एक अधिक मास म्हणून सांगिल्लें तसले देवाले मुखारविंद दुखून घेवन आयिल्ले तसले विचारू नारदू सूत पुराणिकालगी सांगतसले कथा भाग म्हणून सांगले म्हणले एक 5 दिवसाक आम्ही हांगाची हे विश्रांती घेवया फल्ले दिवसाक हे अधिक मासाचे महत्व कसन आसता त्या विचारान चिंतन करूया म्हणून सांगताची हे 2 उत्तर हरिगुरु चरणांतू अर्पण करतस श्रीकृष्णार्पणमस्तु।